फाटल्या 2 महिन्यापयलीं जात प्रमाणपत्राची पडताळणी जाल्ली तर लेगीत हांव परत एक फावट जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करपाक तयार आसा। हांवें प्रत्येक पावलार प्रत्येक प्रश्नाकडे कागदपत्राक सहकार्य केला, मात हल्ल्या उपरांत आपणे ज्या 2 राजकीय फुडाऱ्यांची नांवां घेतिल्लीं तांची खोलायन चौकशी जाल्या वा ना हाचेर स्पश्टीकरण दिवचें अशी मागणी समाज वावुरपी रामा काणकोणकारान केला। रामा काणकोणकाराचेर जाल्ल्या खुनशी हल्लो प्रकरणात दुबावी जेनिटो कार्दोजोच्या जामिनावेलो युक्तिवाद आता 26 नोव्हेंबराक जातली। हे विशींचो म्हत्वाचो फॉरेन्सिक अहवाल आणि रामा काणकोणकाराच्या जात प्रमाणपत्राच्या रिव्हेरिफिकेशनाची मागणी पुलिशेन केल्या। ह्यो दोनूय गोष्टी तपासा खातीर म्हत्वाचे आसून चड वेळ दिवचो म्हूण पुलिसांनी मागणी केल्ली। त्या प्रमाण न्यायालयान पुलिसांक वेळ दिला। उपरांत चौकशे वेळार ज्या राजकीय फुडाऱ्यांची नांवां घेतिल्लीं तांची खोलायेन चौकशी जाल्या वा ना काय ह्या प्रकरणात फकत म्हज्या जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करतात असो प्रश्न समाज वावुरपी रामा काणकोणकारान उपरासला। ह्या प्रमाणाची चौकशी करता जाल्यार दोन्ही वटेन चौकशी जावप म्हत्वाची आसा अशें ताचें म्हणणें। रामा, म्हाका सांग की आता पुलिसांनी तुझे कास्ट व्हेरिफिकेशना खातीर विचारला, ताचे उपरांत तुवेनूय आता म्हणजे ट्वीट करून सांगलें, सो हाचेर एकंदरीत तुझे मत कितें आसा? See, almost close to 2 months, my caste was already verified. Okay, आणि दुसरी गजाल म्हणटा ती I have cooperated with every investigation of them. What I am very simple language, what I am asking right now is when is the investigation of 2 politicians whom I have named will start? Okay. I am waiting for that. आजपर्यंत म्हाका जाल्यार खंयच दिश्टी पडूंक ना की त्या एंगलान इन्व्हेस्टिगेशन जाता म्हणून। पण तुझी आता मागणी कितें आसा? तेंच्यांनी आता व्हेरिफिकेशना खातीर तुका सांगला, सो तुजी कितें मागणी आसा? तेंच्यांनी व्हेरिफिकेशना खातीर मागला हे सारकें आसा काय जे तुवें पॉलिटिशियनाची 2 नांवां घेतला तेंचेर अजून व्हेरिफिकेशन जावंक ना? सो हे एकंदरीत तूं कशें पळयता? Verification of the caste happens in the beginning before the section is been included. जेन्ना सेक्शना इन्क्लूड करता पळय तेन्नाच ते व्हेरीफाय करून माझं सर्टिफिकेट घेवन ती सेक्शना इन्क्लूड करप आसता, विच आय हॅव ऑलरेडी गिवन. Verification doesn't happen after the charge sheet. Verification happens before the charge sheet. So these verifications and everything has been done, and after verification only you can put an FIR and add the sections, and the charge sheet investigation is done, and then the charge sheet is filed. This is the process. So I do not know. You should ask directly the police for what reason they are verifying it now. ओके, पण ते आता कित्याक करता? तुका कितें डाऊट बीन आसा? I do not know. I'm much more worried about and much more concerned why the investigation is still not happening on the lines of the politician, because I have जेन्ना हांवें प्रेस कॉन्फरन्स दिल्लें हितून GMCचे भायर, तेन्ना दुसरे दिसा DGP and the highest position of the police have taken a press and they said that they are going to do the investigation on that lines, okay, on the other lines, which is the development, new development. So almost a month now, where is that new development investigation and where is that angle? त्या एंगलान अजूनपर्यंत खंय पावला इन्व्हेस्टिगेशन? that police have to tell the public. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर.